Mark chapter 10 verse 27. तवळ जेजू आपली तिस्त तांचे लावून म्हणालो, मुनशाक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्ही, देवाक संगती साध्य. जोशुआ chapter 23 verse 14. आणि आता हांव पृथ्वीचेर येता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता, तरीच पुरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावूंक ना, वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जाल्यात. Mark chapter 12 verse 13 and 14. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडोवन घालिसे म्हणल्या उद्देशान थोडे फरिसेव आनी थोडे हेरोदेचे पक्षेदार ताचे सुशे आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री तू एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तू कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरते उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तू शिकयताय. सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो, आमच्या कायद्याक सोमा की विरोध, आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, तुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंदकाची सडा, तुम्ही भियोवचे नाका. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखातात ती तुझेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तू सरेस्परा सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सरेस्पराक हांव सांगता, तुमचो म्हजो सुमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुखना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सरेस्पराचे उतार उजान पारखिला, ताचे ते आसरो घेतल्या सोमेस्तांक तो एक डाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोसू मुझे कडाप मुझे तारण, मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वाईट असो द्वेष करता तांचो सरेस्पोर मोग करता, आपल्या भक्ताचो तो जीव सांभाळता आणि नसत्यांच्या हातांतलो तांकां निवारता.